सुरवातीक आमी गीत गावया A15. मनशा खातीर मनशा मदलो हो त्या देवानी बोललो बितो स्वता याज्ञिक आमचो नो मान देव मुर्याऱ्या वैभव मोहिमा हो त्या देवा नो मान देव मुर्याऱ्या बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बाबाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. आयचो विशय सा रॉकीन जेजू गोवाय दिल्ली वच आनी तूंय तशेंच कर. मोगाच्या भावा भयणांनो, बावतिस्मा वरवीं जेजूचे नीज गोवाय जावं दर एकल्याक आमकां उलो केला. आमच्या जिवितांतल्यान जेजूचे उत्तम गोवाय जावंक आमचो हावेस. आयज आमी सा रॉकीची परब मनयता. सा रॉक वतलो पात्रोन पेस्त पिडेचो. ताचे मोजोतीन आमकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया आनी दर दिसा आनी दर एक वेळार आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आणि भगवंत रॉकीक फुडें घालून आमकां किरीत बळ गोठाय आनी कृपा मागतना जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या. तुरे वेळार खालतिकायेन तेच देवाचे बोगसणे आमी मागुया. सुणो सांत रॉकी मोरपाचे तोडीक पावलोलो आनी ताका खावंक कांयच नासलें. तेन्ना सुणो ताच्या आदाराक पावलो आनी ताका खावपाक उंडो दिलो आनी ताचो घावो पुसलो. मोगाळा बापा, आमी मनशां जावन जायते फावटी दुसऱ्यांक मोजत दिवंक विसरल्या. दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाता आसतना आमी दिवंक ना. आमकां बोगस सायबा. सोमिया काकुतकर. सोमिया काकुतकर. घावो सांत रॉकीन जायत्या पिडेस्त लोकांचे घावे धुले आनी आपुणूच दुयेंसाक सांपडलो. मोगाल बापा, जायते फावटी आमकां दुसऱ्याचें कित्याक पडलां, आमी कित्याक मोदें पडुया असो आमचो समज जाला. दुसऱ्याक आदार दिवंक आमी फाटीं सरल्या. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर. यात्रेची नेसण. सांत रॉकीची नेसण जावन आसा खुणा एका यात्रेकाराची. यात्रेकाराची नेसण घालून देवाचो नीज गोवाय जालो. मोगाळा बापा, आमच्या बेसा पोरमोणे तुका आमच्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक आमी फाटीं रावल्या. आमकां बोगोस. सोमिया काकुतकर. सोमिया काकुतकर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं
आमची पातखां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक उस्सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सुटपुतविता देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोड वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक उस्सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाची शिल्ये तू संसाराची पाप काटाय. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाक उस्सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर. महिमा देवाक उस्सुर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. आजची मानावळ करतात त्या रापणकार भाव भयणांक आमी तांचे खातीर मागता. सगळ्या नुस्त्या दोनांचो वावर ह्या वावरांत मिसळ आशिल्ल्या सगळ्या ह्या भाव भयणांक बागेंत रॉकीचे मजतीन तांकां आदार बोळ कुरपा आनी वावरांत तांकां किरीत यश लाभूंक सगळ्या संकश्टांतले राखूंक सांबाळूंक सगळ्या खातीर आमी मागता. तशेंच मागता पियुश दमानिया हांचे खातीर तांकांय देवान किरीत आशिर्वादान भरूंक तांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता. देवा आमच्या दोयाळ बापा आमी भोव सक्त म्हूण तूं सणाय देखून सोडवणेचे वाटेन आमी तिरायन चलून वचूंक तुज्या भक्तांची देख आनी आदार तुवें आमकां फावो केलाय. तर बागेंत रॉकीची परब आयज आमी समोर म्हणटना उपकार आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या उपदेशाच्या मार्गान तीर रावून शेकी तुजेशी आमी सगळीं पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सासनाच्या सासना. इस्रायेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. शेबनाग राजमहालाच्या कारभाऱ्याक सोरेस्पोर अशें सांगता. तुजे जुट्टे वेलो हांव तुका निकलांक वेता. तुज्या जागे वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी तेच दिसा म्हज्या चाकरा हेलिकिमांक हेलिकियेच्या पुताक आपयतलो. तुजी राजवडकी वस्त्र ताका घालतलो. तुजो पोटो ताका बांदतलो
आनी तुजी पदवी ताचे आदीन कोत्तलो. जेरुसल्यान रावतल्याचो आनी जुदाच्या घराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या बुजनार दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धापचो ना, तो धापीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोश्टी कोशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घराण्यांक तो एक मोहिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतरें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. सोगली म्हणुया. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा, सगल्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. सगल्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गर्वान बोल्लेल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रुचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताचे रचणेक सोडूं नाका. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जानवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मोण कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवोन जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदीं पयलीं आपणें दानां देणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगलें ताचे कडसून आयलां, सोगोट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणांक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों आनी एमकोडाचे दारवटे तिचे जोयत व्हरचे नात. Hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. महिमा तुका सुम्या. फिलिपेच्या शेजाऱ्या प्रांतांत पावतूच जेजून आपल्या शिसा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण जेरेमायस ओ प्रोवेद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगत मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू मुणगे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी तिचे जैत व्हरूंक हेमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसाराक तूं ना म्हणशी तें स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें संवसारान तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावं ताणें सिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें उतर हें. मोर्जेकारा म्हज्या इश्टानो, सिमिनारींतल्यान भायर सरलो जाल्यार चड वर्सां जावंक नात. हालींच मायेच्या म्हयन्यान सिमिनारीचें शिकोवप काबार केलां. आनी भुरगो कसो सिमिनारींत ल्हान आसतना गेल्लो खरो जाल्यार सिमिनारीच्या सगळ्याच घरांनी हांव भोंवलां हो म्हजी आकारणी जाल्या. सालिगांवचे सिमिनारींत, निवासान, रासोलचे सिमिनारींत आनी झेवियर्स कॉलेजीच्याय हॉस्टेलांत. कित्याक आमचें ग्रॅज्युएशन करूंक आमकां झेवियर्सान वचचें पडटा. आनी तरणे पिरायेर जेन्ना हांव झेवियरान पावलो तेन्ना आनी म्हजें शिकोवप पयल्याच वर्सा कोत्तालो तेन्ना सायबा मोगान पडो. कितकोन पडो, कित्या पडो तें हांव नको. हांव जायते पाटची दिता रे हांव कित्या पडलो, पूण वय पडो मोगान. म्हणटाय न्हू मोग कुड्डो म्हणोन, मुगे मोग कुड्डो ही रे, हांव जालो कुड्डो. आनी मोगाची गाडी आनी मोगाची सुरवात जाता जाता सुमार 5-6 म्हयन्यांनी हो मोग केलो तो जालो जोड. मोग मुगलो जालो मागीर फोग. जालें तें अशें एकटें चेडूं आवय बापायचें. आनी सुमार दिवाळेच्या हॉलिडेयांनी म्हाका म्हणोंक लागलें, मायरन तुका मामीन आपयला घरा कडेन. पयले पावटी चेडवागे घार वयता न्हू. आरे थिंग तेणें आपयल्यान दाडाक पेटयले जाल्यार म्हाका कितें कोतलो. म्हज्या सांगात्याक सिमनारिस्ताक सांगलें, आरे म्हाका आपयला, रेस्पेरा आपयला, उमार घालपा आपयलें तें हांव नको, चल या म्हजे सांगाता. गेलो आनी वयस न्हू पयलीं हे चेडवान आमकां थोडे क्वेश्चन केले. म्हणो लागलें, मायरन तूं कितकोन येतलो? मुको ना सायकल घरा कडेन. आनी हांव आनी घेवन येतो कितें पो.
येतो बसीनूच न्हू. मायरन तूं कितें घान येतलो? शर्ट आनी पॅन्ट आनी कितें घान येतलो? सूट घान येवं? तें ना सायबा. ना आपूण म्हणून आतां व्हरपा येता. पेरणेचेच वाठारांतले जावन म्हणूंक लागलें आपूण म्हापशेच्या बस स्टँडार तुका व्हरोंक येता. आनी आमी दोगांय गेले. पयलेच फावटी चेडवाच्या घरान वयता म्हणसर आमी दोगांय बरें नेटान गेले. आल्लो तें घालून गेले. मोगान पडलो तेन्ना देवाक हें मागलोलें, सायबा तुका जाय जाल्यार पाद्री कर नाल्यार मुगे मांद्री घाल. तुका जाय जाल्यार म्हाका पाद्री कर नाल्यार मुगे जिविताची मांद्री तूच घाल, हांव नको. जो दीस येयलो तांगेर वचपाचो आमी दोगांय गेले आनी चेडूय व्हरपाक येयलें. बसीन गेले आनी सुमार मातशें 1 मेत्र ताच्या घरा कडेन बस पावच्या आदीं तांगाच देंवयले आनी म्हणोंक लागले तुम चलोन येय आपूण फाटल्यानसोत येता. अरे आमी गेले जाल्यार चलोन आनी ती कोण सुणी बी सोड जाल्यार आमी मेले. बरें वस येताय. आनी जसो जसो ताच्या घरा लागीं पावलो तेन्ना घरा भितर सगल्योच गाडयो, मोटरसायकल. अरे हिंगे कितें फंक्शन आहा काय? हिंगे कितें सायबीण काजरा वरस काय? कांय सांगलो ना. भितर पावलो तेन्ना सगळींच येवन विश कोत्तात. हांव गेलां तेंगेर आनी ती म्हाका विश कोत्ताय. हांवूय नगो कित्याक. भितर पावलो तेन्ना घरांत सारको इम्पॉर्टंट जागो म्हाका आवडल्या सोफार. हांव गेलो सादो मेळ जागो व्हडलो. एक एकटी येताय. मायरन तुगे भाव कितें उरले? मामती कितें कोताय? खुंया आहाय? कितें केलां? एक एकटो इंटरव्यू घेताय आनी हांव जबाब दीत हा. कोण आपूण म्हणटा त्या चेडवागे माशेन, कोण म्हणटा आपूण टितीन, कोण म्हणटा माम. आनी हांव एक एकट्याक एक एक जबाब दीत हा. नको कितें जाता तें. वेळ पावलो जेवणाचो तेन्ना ताची आवय म्हणोंक लागली सगलीं घेय. आयज म्हणों सगल्यांक तुमकां आयज आमी घरा आपयल्यांत. म्हज्या भावाक, म्हजे नंडेक सगल्यांक तुमकां तर आपयल्यांत. जाल्यार कित्याक म्हज्या घरांत पयलेच फावट मुगे जावूय येता. कांय जालें ना. मोगा गाडी सुरू जाता थिंगा आनी हांव जावूय. जेवण जालें आनी जेवण जाल्या उपरांत सगलीं सोयरीं दायलीं घरांतलीं भायर सोदतालीं तेन्ना ताजी आवय म्हणोंक लागली मायरन मातसो राव, तुका आमी पावयता हांव म्हापशां तरी हाडून सोडटा हांव. आनी सगलीं घरचीं गेल्या उपरांत म्हाका आपल्या बेडरुमांत व्हरून अशें म्हणोंक लागली मायरन हें पळय हें म्हजें एकलेंच चेडूं जाल्ल्या कारणान हें सगलें भांगार, हें सगलें केल्लें सगलें चेडवाक जें कितें हांवें केलां तें सगलें तुमचें. कित्याक एकटीच आपुरबायची धूव म्हजी. हें घर आनी घरा सामकार आशिल्लो जागो तशेंच दुसरोय जागो हो तुकाच. पूण एकूच तुज्या आवय बाबायक तूं सोड, घर सोड आनी आमगेर राव. तुका पोटाक लावपाक, तुका भायर धाडपाक आमी पळयतात. पूण एकूच तुज्या आवय बापायक सोड आनी तूं यो. बरें म्हणें. पूण हांव नको. परत घरा वयताना म्हाका कितें जालें आनी हांवें कित्याक तसो उलयलो तो. पूण एकूच खरेंच सांगता घरा पावचे पयलीं आमच्या गांवांत पयलो एक खुरीस मेवता. खुर्साशी बसलो थोडो गोत आनी चलोन वेता म्हणसर थोडो विसव घेतलो आनी म्हटलें सायबा पाद्री जावंक हांव तुजे खुशेन येयल्लो. पाद्री जावंक म्हाका खुशी. कोणें म्हाका फोर्स हांव पडा. हांवें पयलो वय म्हणा जाल्यार सायबा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत घालता. कोणाक गोवाय दिवं, तुका वो त्या मोगाक
तेवूय हांव नको. पूण जसो जसो घरा लागीं पावलो तेन्ना फोन मारून म्हणलें, बाय तुजी वाट तुका आनी म्हजी वाट म्हाका. इश्टानो, जेन्ना आमी आयज सांत रॉकीचे परबेत आसा तेन्ना आयज सांत रॉकीचो विशय एक बरोच अर्थाभरीत आमी विचून काडला. सांत रॉकीन जेजूक गवाय दिली, वच आनी तुवें तशेंच कर. जेन्ना पयलेच म्हाका भेटलो, जेन्ना म्हजी नेमणूक जाली तेन्ना म्हणोंक लागलो, ब्रादर मोर्जेच्या गांवांत सांत रॉकीचें देवस्थान आसा आनी तांची परब आसा. सांत रॉक आनी मोर्जे तूं बरें हड्ड्यांक गेलो ना. सांत रॉक साश्टीच्या गांवांत आसप सजमो जाता, न्हू पेरने न्हू मोर्जी. कित्याक सांत रॉक भोव पुर्विल्ल्या काळांतलो सात, ताचें बरोवप ना, ताचें कांय बरयलोलें कांय ना. जें कितें बरयलां, जी कितें आमकां मेवता ती बरी वर्सां फाटीं तो मेल्या उपरांत बरयलेली कोता. सो ताची कोता आमकां मेवना. देखून त्या सांत हिंगा पावलो, कित्याक पेरनेचो गांव आनी बार्देसचो गांव पुर्तुगेज उपरांत आयलेले, साश्टी आसोंक जाता. कित्याक सांत रॉकीचें आनी सांत साबास्त्यांवाचें देवस्थान युरोपाच्या गांवांत आदल्या काळांचो दोतोर म्हणून सांत साबास्त्यां बराबर ताजीय परब कोत्ताले आनी ताकाय पुर्तुगेजांतले पाद्री जूंय जूंय आपूण वेतात त्या गांवांनी त्या गांवचे पेस्त पिडा निवारूंक व्हरताले. देखून साश्टीच्या गांवांत तुमी वचत तर दर एक फिरगोज ओ कोपेल ओ फुरीस सांत साबास्त्यांवाक भेटयल्लो आसा आनी भोव तोडी सांत रॉकीक. तरी आसतना हो सांत ह्या गांवांत कित्याक पावलो? वडिलांची बूद घेतल्या उपरांत भोव कितें वाचल्या उपरांत पुर्विल्ल्या असो म्हाका जबाब मेवला. तुमच्या गांवांत मोर्जेच्या गांवांत हूंय भोव आदीं पेस्त पिडा सुरू जाल्ली आनी पेस्त पिडा सुरू जाल्ली जायतो लोक हूंय जोर येवन मोत्तालो. आनी असल्या संदर्भान असल्या काळान जीं कोण मरतात तांची मोडी हूंय आगारवाडो चोपड्या थिंगा दोंगुल्ल्याच्या सोकलाक उडयताले हूंय, कित्याक दुसऱ्यांक लागोना जावंक. मोर्जेचो लोक हो म्हणोंक जाता चडशे हे पेरणेच्या वाठारांतले लोक चडशे मुंबयच्या शारांत आपल्या उदार पोसणाक लागून आदीं वेताले. तांतले एकले फामिलींतले हूंय चेडूं ह्या गांवांत आयिल्ले आनी गांवांत आयिल्ले तेन्ना हूंय ताका हे पेस्त पिडा जोराची पिडा लागलेली आनी त्या काळार रस्तो सारको पावना जावंक आव्हानां जायतीं आसतून रस्तो येवपाक चड वगत लागतालो. देखून ताचे फामिलीन हूंय मुंबयच्या शारांत कोणा एका पाद्रीक आपले दुयेप आसत मागोंक लागले आनी त्या पाद्रीन हूंय ते फामिलीक सांत रॉकीची इमाज दिली हूंय आनी तो पाद्री पुर्तुगालांतलो आनी ताका सांगलें हूंय तुमचे दुयेप आसत ह्या सांता लागीं माग आनी घडटा जाल्यार हो सांत घेवन तुज्या गांव घरा वच. देखूनच जेन्ना ताची धूव ह्या सांता भक्ता उदेशी बरी जाली तेन्ना ताणें हूंय हो सांताची मुर्ती घेवन ह्या गांवांत आयलो. थोडी तुमची इगोर्जेची बाटां जीं आसात ती तेच फामिलीन दिल्लीं अशेंय म्हणोंक जाता. कित्याक हूंय हुंयची बाटां दिल्ली ती आमी नको, पूण दिलेली हूंय थोडो जागो. कित्याक ह्या भाटा वरवीं जें कितें उदारपोसण जातलें त्या उदारपोसणा वरवीं हें फेस्त आख्ख्या गांवच्या लोकांक मनोवपाची त्या हूंय मनशाची व ते फामिलीची इत्सा. आनी त्या उपरांत हे पेस्त पिडेचो आस्कारी जो सांत रॉक हा तो ह्या गांवांत पावलो आनी ताचें देवस्थान हांगा सुरू जालें. म्हणटात 1968 ओ 69 तोच मोर्जेच्या गांवांत जी जोराची पिडा लागून जायतो लोक मरतालो तो कमी जावंक लागलो.
आनी तेन्नाच ही मुर्ती हे इगोर्जेन हाडून ताचें मीस सगल्या गांवच्या लोकांनी केल्लें. आतां खरेंच ती मुर्ती आमचे लागीं ना. जेन्ना तुमची इगोर्जेन चोरी जाली तेन्ना ही मुर्ती ना जाली. आमकां सगल्या मोर्जेकारांक लोकांक ह्या सांताची भोव आमकां ह्या सांत रॉकीची आमकां व्हड उमेद आनी एक बुजवण. पेस पिडेचो दोतोर जाल्ल्या उपरांत जायत्या लोकांक खूंय बरेपण हाचें मेवलां. आधुनीक काळाक आनी आधुनीक समाजांत जेन्ना पेस पिडा ह्या संवसाराचेर आतां पाताळल्या ताचेच मोजतीन आमचेय घोराबे आमचेय दर एकले वांगडी घरांतले आमी ह्याच सांता रॉकी वरवीं आमकां देवाची मोजत मागुया, आमकां राखूंक आनी आमकां सांबाळूंक. कित्याक आयच्या काळार गोवाय दिवंक आनी गोवायकी दिवन फुडें जिविताचें पावल मारूंक भोव कठीण. आयची तिनूय वाचपां ह्याच संदर्भान रेवडलेलीं आसात. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवादी अशें बाकीत कोत्ता, जे राज देवान ह्या राजकारांच्या हातान दिल्लें तें पिसडून लोकांक नागोवन लोक दोशी दुसरे वाटेन गेल्ले आनी हाका लागून आपूण एक नवो राजा उपसून कोत्तलो अशें देव इजायास प्रवाद्या वरवीं बाकीत कोत्ता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, जी म्हाका जाणवाय दिल्या, जी म्हाका बूद दिल्या, ही सगली बूद घेवन त्याच जेजूचो हांव गोवाय जाला. जाल्यार आयचे शुभ वर्तमानान पेद्रू जेजूचो कसो गोवाय जालो आनी कसो जबाब दिवन जेजून अर्तो मान दिलो हाची आमकां देख मेवता. भाव भयणीनो, आयच्या काळार गोवाय दिवंक भोव कठीण. कित्याक आयचो समाज कसो वागता ते तुज्यान आनी म्हज्यान पारखूंक भोव अवघड. देखून आयच्या दिसाक 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता. आयचो पयलो संदेश, तुवें कितू जेवण रांदलां तें गरजेचें न्हू, पूण रांदलेलें जेवण तूं कितलो जेवला हें चड गरजेचें. तूं जेवण कितें रांदलां तें चड गरजेपूण न्हू, पूण तें रांदलेलें जेवण तूं कितलो जेवला हें चड गरजेचें. देखून आयच्या दिसाचो पयलो संदेश म्हज्या आवय बापायक, गो बायलांक, आवय बापायनो, गो बायलांनो, तुमचें जिवीत भोव व्हरतें. तुमी काजारी जिवितान कितलें सूख दूख कोश्ट आटे बिटे भोगल्या तें चड गरजेचें न्हू, पूण ह्या सगल्या जिवितान तुमचो मोग तुमचें विस्वासीपण कशें वाडून आयलां हें चड गरजेचें. कित्याक आंब्याक आंबे जाताय आनी पणसाक पणसूच जातात. पणसाक आंबी जायनाय आनी आंब्याक पणस जायनाय. एकाच सुत्रान जे भाशेन आवय बापूय वागतात ते भाशेन भुरगीं वाडटात, भुरगीं वेगळीं जायनात. देखून आवय बाबायनो, तुमच्या जिविताची देख, तुमचें दोगांयचें जिवीत भोव गरजेचें भुरग्यांक देख जावंक. भुरग्यांक तांच्या फुडाराच्या जिवितान गोवाय जावंक हें चड गरजेचें. खंयच्या भाटांत तुवें झाड रोयलां हें चड गरजेचें न्हू, पूण तें झाड खंयचे मातयेंत रोयलां हें चड गरजेचें. कांटो कितलोय मजबूत आसूं, कितलोय तो घोट आसूं, तो फुलाच्या पोंदाकूच आसता हें जाणा जायात. काजारी जिवितान कितलेय कोश्ट आसूं दूख आसूं, तुमचें दोगांयचें विस्वासीपण, तुमचें दोगांयचें बरेपण हें वयर व्हरता हें जाणा जायात. देखून तुमच्या काजारी जिविताची तुमी चांट मारतना, काजारी जिवीत आनी फामिलीचें जिवीत फुडें व्हरतना हें सदांच मनान दवरात. रस्तो कितलो रुंद आसा तें गरजेचें न्हू, पूण तो रस्तो तुका हूंय पावयत तो चड गरजेचें. दुसरे सुवातेर गोवायकी भुरग्यांनो तुमी जायात. कुसूम आनी ती आदली कोण सिरियलां कितें हांव चड चोयना तें कोण टुटा फुटा चश्मा आनी कितें तेंची नांवां, तो अनुराग, प्रेरणा, हीं खंयची सिरियलां येताय
आमची भुरगीं बरी जाणाय पूण त्याच भुरग्यां लागीं तूं विचार देवाचें उतर आयज कितें वाचलां एमेझॉन व्हिडिओ प्रायम हाचे कसलीं सिरियलां येतात ही आमची भुरगीं बरी जाणात नॅटफ्लिक्स कितको उजार करपा जाय तेंवूय तीं जाणात पूण त्याच भुरग्यां लागीं तूं देवाचें उतर वो देवाचें कितें खबर विचार देखून भुरग्यांनो तुमचें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडात आनी आवय बापायनो ल्हान आसतना भुरगीं जाय तें मागतलीं सगल्यो वस्तू दिवपा जाय म्हूण कायद ना आयज तें भुरगें तूं मागता तितलेंय ताका दिता आनी वाडलें म्हणसर जें कितें मागता तें मेवना तेन्ना मागीर तुकाच दिवपा पडटलें देखून फावो त्या वेळार फावो ती शिस्त भुरग्यांक दियात भुरग्यांनो तुमच्या जिवितांची तुमी गोवाय जाताना आयच्या संवसारांत उगडा सुरात वाडटात तीं नाकटां बोटां न्हय झोरतात त्यो वाणो पांये न्हय मेवतात पोत्त्यो मेवतात त्यो वस्तू भुरगेपण न्हय तुमचें भुरगेपण जिवीत बऱ्या वस्तूंनी बऱ्या तत्वांनी तुमी वाडुयात आनी आतां आमी लॉकडावनान आसतना जायत्यो वस्तू आमी शिकोवंक जातात जे तुज्या फुडाराच्या जिवितांत तुवें आपणावंक जाता गोवायकी दिवंक रस्त्यार आनी टिड्यार बोड मारपाक गरज ना तुज्या घरांत रावन तुवें जाय तें कितें आपणावून दुसऱ्यांक गोवाय दिवंक जाता फातर मारल्यार वयलीं नेकेत्रां सोकलापणाय फातर मारल्यार वयलीं नेकेत्रां जमनीरपणाय आनी बोवाळ मारल्यार जालो आंबे झाडाचे जमनीरपणाय सगळें तुज्या हातांत आसा तुज्यान जमीन ओली करूंक जाता आनी ओल्ली जाली जमीन वतान घालून सुकोवं जाता तेंवूय तुज्या जिवितांत आसा भुरगेपणायलें जिवीत तुज्यान बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक जाता वो भुरगेपणायलें जिवीत फुडाराक तुज्यान होणान घालूंक जाता देखून भुरग्यांनो तुमी तुमच्या जिविताचे गोवाय जायात आवय बापूय दितोली आवय बापूय सांगतोली मामी डॅडी सांगतोली तुमी राव नाकात जाय तें आयज कितें रोखडेंच मोबायलाचेर मेवता बरीं तत्वां घेयात फुडार तुमचो घडोवन हाडात देखून तुमी गोवायकी जायात आनी तिसरे सुवातेर कागद पिंजूंक सोंपें पूण त्या कागदाचेर बरोवन गिन्यान वाडोवंक बोवा गोड तरणाट्या मोर्जेकाराच्या म्हज्या इश्टा तुमचें जिवीत तुमच्या हातांत आसा तुज्या जिवितान तूं गोवाय जावंक तुज्या आंगान जाय तें बोड रोगत शिजता संवसार जायत्यो वाटो दाखयता आनी तरनो कसो जाय त्या रस्त्यांनी धांवशें दिसता ह्या वेळार उगडासोर संवसार तुका कितें दिता हें चड गरजेचें न्हू पूण तें संवसारान दिल्लें तूं कितें आपणायता हें चड गरजेचें संवसार तुका जाय तें दितलो पूण तुज्या जिवितांत तूं कितें घेता हें तुजें जिवीत बांदून हाडटा हें उगडासोर पतंगाक तूं कितलोय बरो नेटोय आनी केदो व्हडलो बांद सूत तुज्या हातांत आसा जेवण कितलेंय बरें रांद तातूंत मीठ घालूंक तें रुचीक करूंक तेंवूय तुज्या हातांत आसा पूण जिवीत बऱ्या वो वायट करूंक तें देवाच्या हातांत आसा देखून तें तूं सारको जिये जिविताची वाट जिविताची तांक तूं फुडाराक मारतना हें सदांच मनान दवर जोगता तितलेंय भांगार न्हू देखून तरणाटी कशीं तुमचें जिवीत सारक्या बऱ्या आनी खऱ्या रस्त्यार मारूंक पावलां मारूंक तोजवीत कर देखून सांत रॉकीची मोजूत आमकां मागतना आनी सांत रॉकी मोरवीं हे पिडेंत आमी आमचो फुडार घडोयतना उगडास दवरया जेन्ना एक घोराबो सुदरता तेन्ना एक वाडो बरो जाता एक वाडो बरो जाता तेन्ना एक गांव बरो जाता एक गांव बरो जाता तेन्ना एक शार बरें जाता आनी एक शार बरें जाता तेन्ना एक देश बरो जाता आनी एक देश बरो जाता तेन्ना आखो संवसार सुदरता सगळीं मूड घराब्यांतल्यान उजवता गोवायकेचें मूड गोवायकेचीं पावलां घराब्यांतल्यान सुरू जाता कित्याक
जे हात पायणें दोलयता ते हात संवसार चलयता. तो तुजोय संवसार ह्याच मार्गान करूंक आवय बापूय कशीं घोव बायलां कशीं एकामेकाक विस्वासान रावन विस्वासाच्या धाग्यान तुजें जिवीत कशीं देवाचे कुरपेन आनी देवाच्या मोगान वाडूंक आनी तरणाटी कशीं ह्या संवसारान जियेतना जेजूचे नीज गोवाय जावन बऱ्या रस्त्यार आनी खऱ्या रस्त्यार आमची पावलां मारूंक त्याच सांत रॉकीक फुडें घालून ह्या आल्तारार येतल्या जेजूक म्हाका आनी तुका कुरपा आनी बोड मागुया. सो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मंथा देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी सांबावलो आंकवार मारितान सरमलो पावस पिलाते खाव ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उज्यान बसला तुवें शिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्सणी कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन. आनी भाग्यवंत रॉकी भाशेन आमच्या जिवितान आमी देवाक गवायकी दिवंक ताच्याच आदाराची आमकां गरज. तुरे वेळार आमची मागणी आनी आमचे गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. सांत रॉकीन पिडेस्तांक पेकोवणी दिवन तांची सेवा करून आमकां गोवायकी दिली. वच आनी तूंय तशेंच कर. आमचे धर्मीक फुडारी पाप सायबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी सांत रॉकीच्या तत्वा वरवीं वेगवेगळे पिडेक सांपडलेल्या भावा भयणांक आपलो मोग आनी हुस्को दाखोवंक तांचेर बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. सांत रॉकी खूब गिरेस्त गोराब्यांतलो आसलो पूण ताणें आपली गिरेस्तकाय आपल्या तिवाक आनी गोरिबांक वाटली आनी सादें जिवीत जिवन ताणें आमकां गोवायकी दिली. वच आनी तूंय तशेंच कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले परजेक सदांच एकवटान आनी मोगान सांबाळपाची पावलां मारूंक अदीक करून कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसाक लागून गरीब लोक खूब कश्टवतात. थोड्यांक जेवण खाण मेळ्ळो ना. सांत रॉकी वरवीं आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी गरिबा सोवे अदीक मोग आनी हुस्को दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. सांत रॉकीन देवाचेर थीर बावाट दवरून जियेलो आनी दुसऱ्यांकूय गोवाय दिली. वच आनी तूंय तशेंच कर. आयज आमची मोरजेची फिरगोज सभा सांत रॉकीची परब समोरपतात. सांत रॉकी भाशेन आमी फिरगोजकारांनी देवाचेर थीर बावाट दवरूंक आमकां मोरजेकारांक राख आनी सांबाळ वायट विघ्नांतली निवार आनी सुबा आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर.
बोधर बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान जें कितें आमकां फावो तें मागच्या आदींच तूं वळखताय खालतीकायेन आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ही आमची मागणी तूं आयक आनी जें कितें आमी मागूंक ना तेवूय आमकां फावो जावंक तुज्या आशिर्वादान उदीक करून पेस पिडेंतली सगल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. पेटोवणी वेळार आमी गीत गावया C16. Pormeshwara, Pormeshwara, Vardhana somestani bedochi. Pormeshwara, Pormeshwara, Vardhana somestani bedochi. Tu paso so pormo. Sota sorga Dispori amchi dana Ishvara tuje mukha Dupa so pormo Dom sota sorga Dispori amchi dana Ishvara tuje mukha. म्हज्या भयणी बाबूनय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बाबा शांतीच्या आनी मोगाच्या दातारा भगवंत रोखीचो उडगास करून हो योद्न आमी तुका वोमता आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी म्हूण आनी एकामेकाच्या संपूर्ण मोगांत एकवटाय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठशे गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां तूं आपल्या मागण्यांनी आदार दिताय निरंतरी देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu sorgani sosar bola tuja wojwowa tuja wojwowa
Taचे नावी येता तो सुभागी उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरंच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पळोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उदेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उदगास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांत जियेतल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खरेंपणी रापणकार आमच्या भाव भयणाचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांच्या वावर धंद्यांत तांकां राख आनी सांबाळ. तशेंच पियूश धवानिया तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागेन झुजे तिच्या पोती, बागेन झुजे वाज, बागेंत रॉक, बागेन फ्रांसीस शावेर, पदवाचो बागेंत हांतन, बागेन दोर्न दुथा आनी सर्व काळी तुका मान वल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सदवंडराची आज्ञा मनान धरून आमच्या जिवितांतल्यान दर घडींतल्यान त्याच देवाक गवाय दितले जावंक भगवंत रोखीक फुडें घालून आमी एकूच आमकां मागतना त्या जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं आमी बराबर म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां दायनेक पडूंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सदवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरो भाशेन नोंदरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक हास्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप कातोले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप कातोले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेल्ये संसाराचे पाप कातोले, आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. वस्तो जीवदेव जो आमकां दर दिसाक आपल्या गोवाय जावंक आमकां आपयता. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत गावया D3. Jesu, tace promanicon, amca tazo curis, tace punocivi, amca puro Jesu, tace promanicon, amca tazo curis, tace punocivi. Jesu belun, tace sober, ringun rahun, maka faulen, sorma vulhos, porto adau, sogleaun esutum tenen, amca puro Jesu, tace promanicon, amca tazo curis, tace punocivi, amca puro Jesu, tace promanicon, amca tazo curis, tace punocivi. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानान तुवें आमकां तुज्या देव सैमांत वांटो दिलाय. आतां भगवंत रॉकीच्या उदगासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडलाय. स्वर्गार पावलेल्या आमच्या भाव भयणी परी तुजे कायदे ह्या संवसारांत मोगान पाळून पवित्र जाल्लीं आमचीं काळजां तुज्या मोगांत वाडत वचूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या म्हज्या मोर्जेच्या फिरगोजकारांनो, म्हज्या आनी म्हज्या सांगाती द्याक भावाच्या नांवान
तुमकां सगल्यांक आमी बागुंत रॉकीची पोरबेची उन्वणीत पोरबी तुमकां दिता. विश यू ऑल अ हॅपी फेस्ट. आमी नवे आसल्या कारणान ह्या परबे उद्देशी तुमचे मेरेन पावूंक आनी हे परबे वरवीं आमची ओत्मीक वाड जावंक जायत्यांनी आमकां आदार दिला. दर दिसा मिसाची भेट लायव्ह स्ट्रीम करूंक एकामेकाच्या हातान हात घालून वावुरल्या आमच्या गांवच्या पुतांक जोएल कार्दोजो आनी मानुएल फेर्नांडीस हांचे आमी आभार मानता. एस्ता मस्कारेनस हाचे आतां काल आमी संगितान आपल्या मधुर थाळ्यांतल्यान गायना वरवीं मिसाची भेट ऑर्ताबरीत करतल्या सगळ्या पंगडाक आमचे दिनवास. दर दीस नोवेनांक आनी आयज फोटोग्राफी आनी ल्हान मांडावळीच्यो व्हिडिओ करतल्या बाय आसिफा डिसिल्वा आनी रिकार्डो डिसिल्वा हांकां आमचे दिनवास. दर नोवेनांत सांत रॉकीच्या वयर ल्हान म्हायती तुमचे मेरेन पावोवंक तें करेक्ट करूंक डिझायन करूंक जायत्यांचो हातभार आसा. बाय अनिता डिसोजा, मलिशा फेर्नांडीस, रोनाल्डो डिसोजा आनी रिकार्डो डिसिल्वा हांच्या गुणांची आमी तोखणाय करता आनी तुमकां आमी दिनवासता. नोवेनाचो आनी फेस्ताचो सेवा धर्म उदीक अर्थाबरीत करूंक तो बरोवंक देव संदेशकारांनी आपलो सहकार दिला. सगळ्या देव संदेशकारांचे आमी उपकार आठयता. नोवेनाच्या पयल्या दिसा सांत रॉकीक फुलां घालूंक आदार करतल्या बाय एबिगेल आनी डेलिना हांच्या फामिलीक आमी दिनवासता. सांत रॉकीक न्हेसोवंक नोवेनाच्या तशेंच फेस्ताच्या दिसा आमकां आदार करतल्या बाबा एलिस्टन ब्रिटो, एन्सन लोबो, ग्लॅडविन फेर्नांडीस, रिकार्डो डिसिल्वा, जोकिम फेर्नांडीस, आसिफा डिसिल्वा, आशिलिया फेर्नांडीस, सेन्सिगा पेरिस, जेस्विता मास्कारेनस, फ्लाविना रॉड्रिगेस, एबिगेल मास्कारेनस, लिझन फेर्नांडीस, रोजन डिसोजा, पॉलिन लोबो, डेलिना फेर्नांडीस, अम्विता डिसोजा, बाय मलिशा फेर्नांडीस आनी प्रेस्टन फेर्नांडीस. तुमी सांगातान वावरून पवित्र सभे सवें दाखयलेलो मोग हुस्को आनी सेवा आमी मानून घेता आनी तुमचे उपकार आठयता. बाबा एलिस्टन ब्रिटो आनी आपल्या डेकोरेशनाच्यो वस्तू दिवन सांत रॉकीक नेटोवंक आमकां जायतो आदार दिला. ताचे आमी उपकार आठयता. सांत रॉकीक दवरूंक आमकां सिडनी डेकोरेटर्स आरांबोल हाणें आमकां टेबल दिला ताका आमी दिनवासता. आनी ते आमचे मेरेन पावूंक बाब बोस्तेव ब्रिटो हाणें आमकां आदार केला तांकां आमी दिनवासता. सांत रॉकीचो स्टॅच्यू उदीक बरे तरेन नेटोवंक बाय एशलिया फेर्नांडीस हाणें झाडाचे वाज हाडलेल्या पासत आमी तुका दिनवासता. फिरगोज सोबेची वांगड्यांनी आनी समुदायाची वांगडी दर दिसा नोवेनाची मांडावळ करूंक ना दिसता आनी ना कळटा जायतीं वावुरल्यांत. मांडावळीची वासपूस करूंक जायतो आपलो हातभार दिला.
तुमचे आमी उपकार आठयता. फिरगोचेंत फाटलो सातिस्म साक्रामेंत फेस्ताचे निमतेन लायट घालूंक आमकां आदार केल्ल्या बाब जोकी आनी बाबलू हांचे आमी दिनवाशी. कालच्या दिसा सांगून आसतना आपल्या उदारपणान इगोर्जेची सफाई करूंक आयलोली वयल्या वाड्यांतल्या बाय लुड्डीन, प्लाटिल्डा, रिथा, गंगा, बाब जॉन आनी एंथनी शाप्रू हांचे आमी आभार मानता. फिरगोजे सोवे हो तुमचो मोग आमी काळजान बाळगिता आनी मिलाग्र सायबिणीची बेसांवां तुमचेर मागता. कोणूय चुकला जाल्यार तुमकांय सगल्यांक काळजान दवरून तुमचे आभार मानता आनी तुमकांय मिलाग्र सायबिणीन शुभ आशिर्वादान आनी बेसांवांनी भोवचे म्हूण मागता. आयज मिसाची मांडावळ केल्या रापणकार भयणांनी तांकां आमचे दिनवास. आमकां सगल्यांक मंत सायबिणीची व्हड भोक्ती आसा. हो तुमचो हुस्को आमी मानून घेता आनी आयच्या दुयेंसाच्या काळांत आमी आसतना आमचें मौन आमच्या गांवच्या भुरग्यांक ही मूत सायबिणीची नोवेनाची मांडावळ करची म्हूण आमकां दिसलां. देखून क्रिस्म घेवची आसात तीं भुरगीं ही मांडावळ करतलीं. तुमची देव संदेशकारां उरलेली म्हायती तुमकां सांगतले. नोवेना 30 तारीख आयतारांत सुरू जाता. पयलो दीस मांडावळ करूंक ही भुरगीं डॉमिनीक, जोवेल डी, साविया, लुसिया, एलिस्टन, सेरिल्डा आनी सुइझल. दुसरो दीस 21 तारीख मांडावळ करूंक जेसन, ओलिविया, शेर्विन, फाबियाना, साम्युएला, एव्रिल आनी वालांकिनी. तिसरो दीस 1 सप्टेंबराची मांडावळ करूंक बेनेडिक्ट, मायरन, वेलेन्सिया, फ्रांसीस, मर्विन, शेलन आनी डेन्वर. चवथो दीस 2 तारीख बुधवार अविथा, दोना, फिल्बर्ट, एंथनी, चर्टन, शॉन आनी एंड्रिया. पांचवो दीस ब्रेस्तार, स्टेसी, युग्लेना, फ्योलाला, क्लॅरिसा, व्हॅलेंटिना, एलिसा आनी मर्लिन. सवो दीस शुक्रार ब्रॉत्सिया, जेनिस, मेल्क्योर, सनिश्का, जनथन, फ्रेंडविन आनी नाझिया. सातवो दीस 5 तारीख सोनवार मांडावळ करूंक सगलीं संदेशकारां. आठवो दीस सोवेर आयतार मांडावळ करूंक लॅरिसा, कार्मिन, शरिना, न्यूथा, जेस्टन, एल्विरा आनी मेल्विन. नवो दीस सातवेद सोमार मांडावळ करूंक शनायदा, वेस्विनो, जोवेल फेर्नांडीस, जोवेल ए फेर्नांडीस, लिन्सन, ग्लेन्सी आनी नेलिंडा. आठवेर पोरबेचो दीस सगल्यो गांवच्या आवयो मांडावळ करतल्यो.
ही खेरीत मानवळ वर्साक सगळ्या गांवच्या आवयांक आमी घातल्या प्लस आवय बापूय आसात आवय आसात तांणी खेरीत चोत्राय धरची. बाबड्यानो सगळ्यान एके भाशेन सखा दिवन ही परब सरिल्ल्या आनीच भाशेन आमी थारायलां फुडले वर्साक ही परब सगळे आमी सांगातीन एके भाशेन करतले. सगळे गांवचे आमचे आसात मळचेकारां सगळीं आमी एकठांय जावन एक एक समुदाय आख्खीच फिरगोज ही परब आमी समोरतल्या. आपणकारांक जी परब आसा ती उपरांत आमी फावती बास केल्या उपरांत तुमकां तुमचो परबेचो दीस तुमकां कळयतल्या. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. जी मागणाची स्पर्धा भुरग्यां खातीर केल्ली देव संदेशकारां कडेन पावल्यात. आजुनूय कोणूय तुमचे एंट्रीज दिवचे उरले जाल्यार आज मेरेन तुमच्यो एंट्रीज पावच्यो. आवय बापायनी पळोवन घेवचे. जे भुरग्यांनी आजुनूय कोणें तुमचे मागण्याचे स्पर्धेंत तुमचे भाग घेवंक ना जाल्यार आज मेरेन तुमची मागणी तुमी पावोवची म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Cha